एक जनता दरबार आहात की सांगू सोदता तूं सी फाल्यां जो गोवा बोर्डाचो प्रेसिडेंट एंड फातोर्डाचो MLA भाव विजय सरदेसाय हो फाल्यां वास्को शारान येवन एक दाबोले कॉन्स्टिट्युएंसी म्हणजे तालुका मार्मागो तालुका हितून येवन तो फाल्यां ग्रीवेन्सीस घेवपाक वता। हांव इतलें सांगूंक वता जो विजयन जें डिसिजन कितें घेतलां जो विजय कितें स्टेप मारता तो खरेंच एक बरें म्हत्वाचें काम म्हणून आनी ह्या कामाक लागून त्या MLAक वाकाडपाकूच जावं कित्याक ते हांव सांगता जाणा ते एकल्यांनी MLAन जो आपले जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे प्रॉब्लेम आहाय लोकांची आयकून घेवपा जाय। आनी आयज पासून हे MLA कोण MLAन आयज वास्को MLAन ग्रीवेन्सीस केन्नाय मिटींग घेतल्या वो खंयच्याय MLAनी आयज हांवें जाल्यार चोयलो ना पूण विजय जे ग्रीवेन्सीस जे प्रॉब्लेम जे कोणाचे आसा ते घेता आनी इतले कॅपेसिटीन तो हावजान तो असेंब्लीन उलयता कित्याक जेन्ना लोकांचे प्रश्न आयकले म्हणून जायना लोकांचे प्रश्न आयकोपा जाय तेंचे डिफिकल्टी कितें आहा ते घेवपा जाय आनी डायरेक्टली जेन्ना असेंब्ली टायमार ते वयर काडपा जाय आनी लोकांक तेजेर जस्टीस दिवपा जाय। आयज आमच्या गोंयांत चलना आयज आमच्या गोंयांत चलना पूण आयज विजयन एक बरें डिसिजन घेतलां विजय सरदेसायन एक बरें डिसिजन घेतलां ते एक केलां तो सगळे तालुका वचून ग्रीवेन्सीस लोकांचे प्रॉब्लेम तो आयकता। आयज जो इलेक्टेड जे जाण एकल्याक MLA लोकांनी जिखोवन दिल्या पूण ते प्रॉब्लेम आयज पासून कोणूय रेज करता वो इंचाता लोकां कडेन वो लोकांक मेवना जाल्यार कसलो फायदो आसतलो। हांव जेन्ना MLA आसलो मिनिस्टर आसलो एवरी वीक हांव ग्रीवेन्सीस मिटींग घेतालो पूण आयज वास्को शारांतलोच लोक येनाहलो पयसुलो लोक येतालो आनी तांकां दिसतालें कितें बाबा MLAक आमी वो मिनिस्टराक आमी सांगलें म्हणटकच आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आमचे प्रॉब्लेम हे असेंब्ली टायमार वयतले लोकां CMचे वो गव्हर्मेंटाचे नदरेक हाडटले ह्या हाडपाची गरज हे ना म्हणून जाय लोकूय बेजार जाला पूण आयज एक बरें वास्को शारान ह्या मार्मागोवा तालुकान एक बरें स्टेप जो विजय मारता तेजेर हांव ताका वाखाणटा। यू विल बी अ पार्टिसिपेंट? येस डेफिनेटली म्हाजे इशू जायते आहा। पयले इशू म्हणटा ते आमचे आहा आयज पासून असेंब्लीन जितली बोबाट मारलेली इवन विजयन रेज केल्ले 2 फावटी आनी विजयक हावजान प्रॉमीस दिल्लें की वास्को फिशींग जेटीचो जेन्ना तेणें एक क्वेश्चन रेज केल्लो ज्या हावजान हाडलेले आनी ताका एश्युरन्स दिल्लें जे लोकल MLAनी जेन्ना हें जालो तेन्ना ताका लोकल MLAकूय ज्या हावजान एक आयज उतर मेळ्ळें की आमी फिशींग जेटी कन्स्ट्रक्ट करतले आमी फिशींग जेटीचे प्रॉब्लेम आहाय ते सॉल्व करतले पूण आयज साम एक दुर्दशा अशी जाल्या म्हाजे वास्कोचो जो फिशींग जेटी जे मेंटेनन्स ते एवरी इयर करताले ते देखून आयज स्टार्ट करूंक ना। सो म्हाजे एक गव्हर्मेंटा कडेन एक हें आसा रिक्वेस्ट आहा की एटलिस्ट जे बिफोर मंथ हे लॉन्च स्टार्ट जावचे पयलें जे आमचे जेटीचे प्रॉब्लेम आहाय जे आमचे मेंटेनन्साचे आहाय ते तुमी इमिजिएटली सुरवात करचे आनी आमकां बोडकारांक आमच्या बिजनेसान एक रिलीफ बरो दिवचो हें हांव सांगून आनी हेच प्रॉब्लेम हांव फाल्यां रेज करतलो विजय सरदेसाय बोगलेक आनी ते हे प्रॉब्लेम हांवें ऑलरेडी सांगले ताका आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस दिला आपूण घेतलो।